हाय अभी बनीचे झाले सगळे रेडी काय याच्या बर्थडे गर्ल या पळताली ते तेव्हा कोथून गेली मग आईस्क्रीम स्ट्रीट आपण गाइस हिंगा एक न्यू रेस्टॉरंट पॉपअप जाता बरी व्हडली आली अशी ताका गेली मीडियम साइज अशी हॅलो पीपल वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग येवका तुमकां सगल्यांक येचो आयच्या ब्लॉगांक सच बात तुम सगळी हान पिन टिकटाक आनी बरें हाय म्हूण आमी सगळीं हाय बरीं आनी गोचो आयचो ब्लॉग जाता आमचें मॉर्निंग स्टार्ट जाता जालें अरावंड 7 o'clock आनी हांव उठलोलें करपा म्हूण बरेशे आलू टिकी ओके सो बरें करपाचें आनी पोटेटोज म्हणटा ऑलरेडी बॉयल करून दवरल्या राती कडेन आनी कांदा तितून बरें मसालाच घालपाचे कोथमीर घालपाचें आनी दिवपाचो पेट ओके सो थोडी साशाकूय फ्राय करून दिवपाचें स्कुलाक लंचाक टिफिनाक आनी मागीर हांवें दितालें ब्रेकफास्टाक पेट एक पावय दिन सो या गायज खऱ्या ते तुमकां दाखयता आनी आयच्या दिसा कितें प्लॅन आहा तोय तुमकां शेअर करतलें कित्याक आयच्या ब्लॉगान तुमकां कळटलें कितें आहा तें आनी मागीर म्हणटा म्हाका एक क्लायंटा मेळपा वचपाचें लेट्स सी इफ द डील गेट्स फिक्स्ड सो येस दॅट्स वॉट इज प्लॅन फॉर द डे आनी तुमी राव एंडा पासून चोया केशें तो दीस आनी हेच्या पयलें सेलावलीम डेमो वयता तो ब्लॉग घायलो चोयलो ना जाल्यार आजून पासून वचय आनी चोय आनी तो एक कास्ताचो आहा आनी येस दॅट्स इट गायज आनी कांय ना तुमकां सांगपाक सो लेट्स सी ओके प्लॅन केलें तेश वयता दीस वचना आनी कितें जाता तेंय चोया सो लेट्स गो एंड लेट्स गेट द ब्लॉग स्टार्टेड आमच्या बेबल तुमकां सांगलो तेश कोन्न जाता आमगेले आलू टिक्कीचे पयले स्टेप रेडी सो यू हॅव टेकन पोटेटोज आनी स्वीट कॉर्न ते दोनी बारबो बॉयल केल्ले ते हांवें दाखयलें तुमकां आतां बरें मॅश करून घेवपाचें मॅशर मोडो खाता तेका लागून फोकान करूंक पडटा 2 वच जाले सोमतेचे मॅश करता आनी मेळटा ओके मॅश बी केले पोटेटोज ओके आनी आतां हिंग घायला कोरिएंडर पियाव घायला रायस फ्लावर गरम मसाला कॉर्नफ्लावर आनी हिंग घायला रेड चिली पावडर ओके आनी पोटेटोज हांवें सॉल्ट घायलें आतां इल्लेशें घाता आनी तुमगे टेस्ट अनुसार तुमी घालपाचें आतां बी फायनल जालां आमगेलें ओके आतां बरेंशें आलू टिक्की करपाचें आनी मागीर दिवपाचो पेट ओके आलू टिक्की केलें म्हणजे मागीर सामकें शेप करून दाखयता तुमकां बरें बरेंचें जालें सगळी बरेंचें जालें सगळी रेडी बरें आमी तेगेलें टिफीन पॅक थंयचे जाली रेडी वचपाक साशा सोडपाक स्कूल मॅडम हाय म्हण मुगो हाय सो येस सांतांनी अरावंड 7:30 क्रॉस आतां आमी वयताय आनी वाटेर मातशें थिंग काम आहा सो तें कोतली वयतली आनी मागीर तें ड्रॉप कोता येता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो लेट्स गो सो बी बरें साशा ड्रॉप करून बी पावलें आनी कचें जालो गेलो ब्रेकफास्ट रेडी कास्ताचे आलू टिकीचे कसो जालें ती आतां दिवपाचो पेट अलॉंग विथ केचअप एंड मियो सो आतां चाव बी पळयता आनी तुमी येया ओके सो मेळटा तुमकां मागीर चाव बी पील म्हणटरी आनी मागीर सांगा तुमकां कितें आहा तो प्लॅन A few moments later. ती बसोवचें आतां मेळटा तुमकां ब्रेकफास्ट बी करून मागीर आनी कांय ब्लॉग केलें ना आनी हांव मातशें भायर सरलें मायन्स पाराक बट तेंय काम जालें ना आमगेलें ओके मागीर मुगे म्हळ्यार मागीर काम सो तेंय जालें ना आनी आतां जालीं अरावंड 11:15 आनी हांव येयल्लें चोवपा म्हूण लंचाक कितें करपाक आहा म्हूण सो काल हांवें प्रॉन्स हाडली थिंग सो इगोजिको घेवन हाडली ती थिंगात घेवन आसताय ओके तुमकां कोणा नुस्तें बी जाय जाल्यार हिंगा आमगे बिचीचेर दोताय न्हू बोट बीन आहा हिंगा बेनोलेम सो तुमकां जाय जाल्यार इगोजिको घेवन आसताय ती मोस्टली सकाळीं सायन्साचें सो हेचा प्रॉन्स बांगडे बी मेळटाय सो तुमकां जाय जाल्यार ये तुमी व्हरपाक आनी फ्रेश आसता बरें सो येस थिंगासून हाडल्यान म्हाकाय तें एक दीस एकल्यान सांगिल्लें मातशें आमगे विडियो बी कर म्हण थिंगा आनी हांव पावल्लें ना ते सायडी वचपाक बिचीचेर खरें कितून दिसूं जालें अरावंड 20 days जाला सो हांव बिचीचेर गेलें जाल्यार सो तेन्ना म्हाका पळय सांगिल्लें बोटी वयर काडलो ते थोडा यो गो म्हूण म्हळ्यार येतोलें एक विडियो काड घाल मुगो बाय हे आमगेली सो आतां येदो पावतें वचपाक कित्याक ते आयदर सकाळीं येता आनी साय आसा कित्याक तेंगे बोटयो सो म्हाका वचपाक मेळटा जाल्यार हांव शिवली घातो तेंगे शॉर्ट सो येस आतां चोयता तुमकां दाखयता हाडय ती प्रॉन्स हाडुली आनी केच्या पयलीं ब्लॉगाची हाडू ती तुमकां दाखयलो चोयलो आसता तुमी ओके रवा फ्राय केलो ती म्हणटा दुसऱ्याक वचून हाडली आनी दुसऱ्याक वचून हाडें सो या दाखय तुमकां आनी आज प्लॅन आहा करपाक प्रॉन चिली फ्राय सॉसेज फ्राय आनी कशीत आनी कोडी ओके जालें तशें दाखयता तुमकां आनी साशाई मागीर कितें कोतो म्हणटा अशें आपणा ही रेसिपी एक राती कडेन खबर ना कितें तें आपणा प्रॉन्स तुमी कांडोर म्हणटा अशें साफ करून सो तींय दाखयता तींय करपा जाय आनी अरावंड 12:15 म्हाका वचपा जाय आमगे क्लायंटा मेळपाक 12:15 12:20 देखून सो तेंय मागीर बी हें कोता आनी येसोता आनी मागीर थिंग वयता ओके सो दाखय तुमकां गायज सो ये तुमी आनी मेळटा तुमकां ओके मुखार हेजे बिबा तुमकां सांगलो ती प्रॉन्स हाडे म्हूण ओके ते मातशें पयलीं साफ करपा जाय 2-3 पाट धुवपा जाय आनी मागीर हाती लागत मागीर यूज कोता
या हांगा अशी मिडियम सायजीची ती बरें जालें क्लीन बी करून हेंच करपाची चिली फ्राय तुमकां सांगलें तशें सॉल्ट आनी ब्लॅक पेपर लायन दवरला आनी सेम हेंकाय केलां बट ती मातशें तेल तशी दवरलें ओके ही साशागे रेसिपी रातीको कितकोच मुटायची आपणा इतली तेल दवर आनी वडवड हाय ती मातशें कांड दवरली सो मातशें मिडियम सायज आसलो ती हिंगयलें आनी एक धाकली आनी मिडियम हितून मिक्स आहाय ओके सो दाखय तुमकां चिली फ्राय बी जाल म्हणटा A few inches later. पिबलांचो जालें रेडी ओके हांचे बेस्ट ड्रेस चडयला आनी की जॅकेट सो या आमी मेळ्या क्लायंटाचो या डील फिक्स जाता ओके जाती ऑलरेडी ताका कन्वर्सेशन केल्लें फोनाचेर बट तो म्हणपा लागलो मेळलो या म्हणून सो लेट्स सी कितें जाता आनी चल तुमकां वता ओके चलया आमी आनी आज जाली अरावंड 12:15 जाली सो 5 मिनटां मत पावता थिंगा ओके चलया गाइस हिंगा एक न्यू रेस्टॉरंट पॉपअप जाता जस्ट बिसाइड्स द बीचची वाटी वयता थिंगाच सामथींग येयल्लें सो गाइस तेसीशा येयल्लें बेसलें बीचीचे ग्राउंड मारपाक पिवल्याचे पावले गारा ओके आनी बीचीचे वचून बरें चलेशें जायते तेंपान सो या आनी केचें आतां येयलें गारा तुमकां सांगलें तेश कोन आनी आतां म्हणटा या करपाक आमगेली लंचाची तयारी मागीर साशाकूय पिकअप करपा वचपा जाय सो या तुमकां दाखयलें जर समतें जेवण जालें म्हणटा सगळें जालें लास्टा दाखयता ओके सो चलया आमी बेगीन भितर चेंज कोता आनी मागीर करपा लागता ओके मागीर मेळटा तुमकां गायज मगे जालें रांदून ओके ते सगळे डिशीज केल्या रेडी फर्स्ट आमगेलें शीत ओके देन वी हॅव बरीशी गोस्ताची गरम हा बरीशी गरम गरम प्रॉन करी बरो रोस्ट केल्या देन वी हॅव दिस इज सॉसेज फ्राय ओके चिली आनी मागीर हा आमगेली प्रॉन्स चिली फ्राय ओके सामको दिवपाचो पेट बरे बरे आहाय डिशीज पिपल्सो जीव जालो सामको कांसार ओके रांदीत म्हळ्यार आनी सेकंडली आज फ्रायडे आनी आज आमगे थिंग न्हू गार्बेज बॅगां तें वेन येता ओके सगलें गार्बेज बी व्हरपाक सो आमी न्हू त्या दिसा कबड साफ केल्ली हाका रोप बी नाकतो काळ कित्याक जाय तो जाल्लो रोप आनी वोत आमी घालिना आहली सो तेका लागून म्हणटा कबड बी साफ करून काडी त्या दिसान ते गेली व्हडली 4 गार्बेज बॅग पोरली रोपान ओके नाकते सो ती मागीर थिंग ऑनदवली कित्याक मागीर तें तेका साशा घेवन तें येता साशान मागीर आनी शायनान मागीर ऑनदवली सगळीं आनी कांचो आतां केदो येतें वेन व्हरपाक ओके आमगले कितू आसा आमगले सोपो ती पूण जालें ती आनी गार्बेजा ती ऑन दवरून सो ती दवरली सो या तो रोप आहलो तो काडान केलें साफ आनी खंय कुकींग म्हणटा जालें चोयलां आसता तुमी आनी आतां वयता साशा पिकअप करपाक तेका घेवन येता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके बाय गायज आतां साशा आज आमची थंय आयस्क्रीमा ट्रीट सो तें आमकां हिंग घेवन येयला सो हांव वयताली घरा आनी हांव वयताली तें म्हाका कोतून गेली म्हाका आयस्क्रीमा ट्रीट आपोवंक घेतली गेल्या सो गेले आमकां बायन म्हाका शायनाक आनी तेका थँक्यू मास्टर मॅडम तुवें आयस्क्रीम गेले न्ही देर ओपन कर तेका आतां आनीक 5 रुपया आयस्क्रीम जाय तेका सांगलें ती घेयनाकू तेका तेका तो म्हणटा काला जालो हा प्रॉन्स घेवपाक आतां आमगे छान प्रमाण तेजे कडेन आवाज येयला 96 थँक्यू या पिबलीचे पावले गारा आनी तुमकां दाखयता वाटे माहिती इगोची कोण प्रॉन्स घेवन आहली सुंगटां घेवन आहली सो तेंका खंयचे घेयले सो 200चो वांटो बरी व्हडली आहली अशी तेका लागून घेयली मिडियम सायज अशी आनी म्हणटा आयस्क्रीम्स सो या मुगो जिया मातशें दिया पेट Later that day. The evening drips like honey, oh so. आनी पावले तो बेस्ट आयटम सांगलो तेश कोन चल आतां ओके बरें अशें आउटफीट मेळ्ळ्या पुरो एक 500 आउटफीट कलेक्ट करता लेट्स गो सगळी बरीचे आमी पावली आमगे मॅडम चोयता आनी कांय सगळ्यांचे एक व्हायट पॅन्ट चोयला ऑफ व्हायट जाता तो या ती शॉप शॉपिंग करता आमकां मेळ्ळे प्लेनची गे मामा हाय म्हणून हाय थँक्यू सांगा तुमकां पावलेंचे ओके मला एक पॅन्टू घेयला आनीचे कितें एथनीक टर्नातले कित्याक 15th ऑगस्ट म्हाका बरी आहा बरें स्पेशल सो सांगता तुमकां कितें आनी वता तुमकां सो थिंग घालता एक बरें आउटफीट मेळ जाल्यार हांव दाखयता तुमकां सो काय तेंचे सगळें आमगे शॉपिंग केलें तें सामान लेट्स गो आमगेली मॅडम ट्राय करपा टन टन पास
पीपल आता यांचे फायनली 2 वरांची तांगे जाले यांचे सगळे सोपून ओके जे सामान ते घ्यायचे आणि सायना म्हणून ऑलरेडी गेले ते काम वचपाचें आपणाक कितें जाल्यार कितें गेले आनी ते गेले आतां आमी ते बिलींग कावंटराचेर ओके ते गेला सगळें सो या पण आता आमगे जालें ते शॉपिंग वॉपिंग करून ओके बिलींग मारलें आतां आमी वयता एक गारा कित्याक आतां कार सो आमकां वचपाचें एक बद्याक सो मेळटा तुमकां सोमतें म्हयन्याक चल म्हणटून गारो सो मेळटा तुमकां पीपल सो हेचे आमी पावली गारा ओके आतां मातशें न्हेसताय फ्रेश जाताय आनी ना पयलीं फ्रेश जाताय मागीर न्हेसताय आनी मागीर वयताय तेंगे बद्याक आनी तेंगे बड्डे मातशें बेगीन स्टार्ट जाताय सो तेका लागून आमी वयताय बेगीन न्हेसोन आनी घर पावत म्हण आमची जाली अरावंड 8 o'clock 8 जावपा 5 minutes आहाय सो येस आनी काडे थोडे बरे क्लोथ्स हाडे तुमकां दाखयला तेश कोण व्लॉगाचे आमचो दाखोवपा मेळना कित्याक हांव मागीर काडूंक आमकां येवपा जाय आसलें न्हू बेगीन सो हांव बेगीन ट्राय केलें आनी मागीर येयली सो या गायस एंड येस तुका कितें म्हणपाक आहा गो तेणें हाडलें आपणाक आउटफीट बरें तेणें डॅनीन हाडा तेका एक कितें दाखयलो सोद म्हाका तुमकां आनी एकूय ड्रेसूय हाडलें तेणें सो या सो आतां थंय न्हेसताय आनीक मागीर मेळटाय तुमकां ओके पिबनीचें नांव न्हेसोन टाका ठीक जा आनी चांत मेळटाय तुमकां ओके सो लूक म्हणटा ते बेस्ट सिंपल जाला थोडो शाय फाय कांय न्ही सो कितें हेंका तें पेके 7th 8th बड्डे चल म्हाका न्ही गो 8th कितें तरी ओके सो या वयता आतां आमी आनी गिफ्ट चालू रेडी एंड साशाई रेडी हा हांवें रेडी हा आनी मागीर येतली ते सायडीच ओके सो मागीर तेंगे थिंग नेबराक वता सो आतां आमी वयताय आनी तुमकां आतां केक कटींग मेळटा कितें मेळटा खबर ना मेळटा तुमकां दाखयतलें आनी ते मुगे न्हू व्हडले फॉलोवर म्हणटा तेश कोन्न ओके सो ते मेळो दे पाड म्हणटा आज ब्लॉग केला काय म्हणून सो आज म्हणून राज कोता न्हू सो तेगे मागीर बड्डे इन्क्लूड करूया सो चलया आमी आनीक तुमकां दाखयता ओके बड्डे कशी वयता ती काय तेच्या बड्डे गर्ल पीपल सो हिचे आत मेळ्ळें तुमकां ओके बड्ड्याचो पावली गारा ओके आनी तूं म्हटली केक कटींग बी कांय दाखयलें ना आमकां केक कटींग मेळना कित्याक आम वयता म्हळ्यार जालें केक कटींग स्टार्ट तुमकां सांगलो न्हू सो येस सो या आनी मागीर म्हणटा आमी घराक व्हरपा येयली सो आमी मागीर गे वचपा आसली मागीर आमकां व्हरपा येयली हिंगा सो मागीर घेवन गेली आमी मागीर हिंगा बड्ड्याक आनीक मातशें जेयली आनी मातशें रावली बसयली आनी खबरो बी मारली आनी हिचे पावली गारा सो या एश कोन गेलो दीस आनी तुम लास्टार एक व्लॉगाक रावल म्हूण तुमकां थँक्यू आनी चॅनल तुम सबस्क्रायब केला जाल्यार बेगीन करा बेगीन जावपा जाय ते 6K सबस्क्रायबर्स ओके सो या गायज मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगाक ओके हिंगसो व्लॉग कोता काबार सो टेक केअर आनी जावं इतली अरावंड 9:30 सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगाक अंटील देन मोग आसूं टेक केअर आनीक बाय गायज The evening drips like honey, oh so slow. A saxophone whispers where shadows go. Gentle piano paints the twilight.